दर्या देगेवेली सगळी बेकायदेशीर बांदकामां पर्यटन खातें फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मोडून उडयतले खंय. मुंबयच्या न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पर्यटन संचालकाक हे विशीं निर्देशूय दिल्यात. पर्यटन खात्यान ह्यान आदी दर्या देगेवेळी बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयल्ली. कलंगूट ह्या सायडीक जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन बीचार जाल्या पळय, बेकायदेशीर बांदकामां ही सरकारच्या प्रॉपर्टीन जाल्ली आसा. रायट ऑन द बीच ती कन्स्ट्रक्शन आसा ती काडपाची. जास्तशी कन्स्ट्रक्शनां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सद्या काडिल्ली आसा. तातूंत थोडी आनीक मेळ्ळें. लास्ट जेन्ना 15 तारखेक ट्युरिजम डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आनीक कन्स्ट्रक्शन इलिगल जी मेळ्ळें ती आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंट फुडल्या 2 म्हयन्यान काडटलो. त्याच बरोबर आतां फुडें हायकोर्टान डायरेक्शनां दिल्या की अख्ख्या गोंयांत जे जितले म्हणून आमचे समुद्र किनारे आसा ताजेर जी इलिगल बेकायदेशीर बांदकामां जाता आनी थंय वचून ते कमर्शियल जावं वेवसायीक आपले धंदे थंय करतात, ही सगळी इलिगल जी कामां आसा ती डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमान सगळी बंद करपाक जाय. आनी जर ती आसा जाल्यार ती इमिजिएटली काडपाची आनी तांच्या अगेन्स्ट कार्यवाही करपाची. ताचे बरोबर थंय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन ही कशीच दिवपाची ना म्हणून असो आदेश जाल्लो आसा. आनी अशें कोण जर लोकांनी जर इलिगल बांदकाम केलां, बेकायदेशीर बांदकाम केलां आनी कसलेंय जर थंय जर काम जर चालू आसा जावं केल्लें आसा जावं फाटल्या वर्सांनी केल्लें आसा तांच्या अगेन्स्ट क्रिमिनल एक्शन घेवपाची म्हणून अशें एक डिस्कशन आज जालां. आमी आतां एक्चुअल ऑर्डरीचे कॉपी मेळ्ळ्या उपरांत कळटलें तातूंत कितें आयलां तें. पण सद्या हायकोर्टान जें डायरेक्शन दिलां आसा ओपन कोर्टान तातूंतल्यान म्हणून हांव सांगूं शकता की डायरेक्टराक ह्या बिचांचेर जावं आमच्या वेळेंचेर सामको एक विजील दवरची पडटली आनी तातूंत इलिगल जी कितें कन्स्ट्रक्शनां आसा पळय ती जावपाक दिवपाक जायना हाजेर स्ट्रिक्ट नजर दवरची पडटली.